मोगाच्यानो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा ही कोविड-19 ही पिडा ही आख्या संवसाराक शिंपडल्या. जायतो लोक ह्या संवसारात ही पिडेक लागून मरण गेलो. थोडे बाबडे आपल्या फॅमिली पासून आपल्या रोगताच्या फोंडाचेर मूड बोल पासून माती घालूंक नशीब ना जालें. आयज आमकां लागून ह्या दुयेंसाक लागून आमचे डॉक्टर्स नर्सीस दीस रात आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना दुयेंतीची सेवा करता. तेच परी आमचे पुलीस रातभर जागे रावन आपूण उपाशी रावन दुसऱ्यांची रस्त्याचेर सेवा करतात. तांकां आमी मागण्यांनी धरूंक जाय, तांचे पासून मागोंक जाय, कारण ते आमचे पासून दीस रात रावतात. कारण देवान पासून म्हणलेले आसा, दारार मार दार उगडटले. देखून ह्या वेळार आमी भावार्थान देवा लागीं मागोंक जाय, रोजार करूंक जाय. आनी जे कोण कश्टावतात, पिडेक सांपडल्यात, जे कोण ह्या दुयेंसाक लागून संवसार सोडून गेला तांचे पासून आमी मागोंक जाय. कारण ह्या संवसारात मागण्या असले हातयार ना. तुझे आणि तुझे भोवतणी असलेल्या लोकांमध्ये नितळसाण सांबाळप चड गरजेचे. तोंड आणि नाक बंद दवरप आणि जितले पावटी खोकली येता वापरता तो टिश्यू बाय मार. आणि जाता तितले पावटी तुझे हात धुवून काढ, कारण ल्हानशा थेंबे ओदेशी व्हायरस पसरता. हांव लॉरी ट्रवासो म्हज्या सगळ्या गोंयकारांक, आख्ख्या संवसारभर शिंपडलेल्या गोंयकारांक, आख्ख्या संवसाराक म्हजो नमस्कार. तुमकां खबर आसा कोविड-19 ही पिडा, हें दुयेंस संवसारभर शिंपडलां. ह्या दुयेंसाक लागून भिरांत उत्पन्न जाल्या, कितलो लोक मरून गेला. पूण तरी आसतना हालींच्या काळार बाजारांनी शॉपांनी परत लोक भोंवंक लागला दिसती पडटा. पूण तरी आसतना आमकां सेफ रावंक, आमीच आमकां सांबाळूंक एक उपाय गरजेचो. आनी तो उपाय म्हटल्यार आमी घरांतले भायर भितर सरतना वेळाच्या वेळार मास्क घालप, वेळाच्या वेळार आमचे हात धुवप, कोणा लागीं उलयतना 2 मीटर ना जाल्यार 1 मीटर तरी डिस्टन्स दवरप. आनी हाचें कारण म्हटल्यार दुसरो मनीस उलयतना ताचो सुस्कार वा ताची लुती तुजेर पडों येता आनी त्या मनशाक तें दुयेंस आसल्यार तुकाय लागू जावंक येता आनी तुका एकट्याक लागून तुजे फॅमिलीक हें दुयेंस लागूं येता. हाचे खातीर म्हजी विनंती, आमीच आमकां राखोंक जाय, वेळाच्या वेळार मास्क घालूंक जाय, आमचे हात धुवंक जाय, ग्लव्स घालूंक जाय, चड करून घरांतले भायर भितर सरतना. सोजमता हें म्हजें धाकटेंच मागणें, तुमी आयकून घेतली म्हणून. देवा बापान ह्या संवसाराचेर आनी हे दुयेंस पिडेन कश्टावतल्यांचेर बेसांव घालूं आनी हो आख्खो संवसार देवा बापान आनी सायबीण मायन कुरपेन भरूं. देव बरें करूं. तुम्ही सगळीं जाणात, ह्या दिसांनी आमी एक भिरांकूळ दुयेंसाक फुडो करतात. आनी हे दुयेंस म्हटल्यार कोरोना व्हायरस कोविड-19. ह्या दुयेंसाक लागून ह्या संवसारांतलो कितलोसोच लोक सोंपून गेलो. आयज हॉस्पिटलांनी कितलोसोच लोक पश्टावता. आमच्या गोंयानूय हें दुयेंस वाडत आसा. ह्या दुयेंसाक फुडो करूंक जाय जाल्यार तुमी जण एकल्यान आपल्या जिवाचो कुयदाद करूंक जाय. ह्या दुयेंसाक फुडो करूंक तुमी जाता तितले पावटी आल्कोहोल आसलेल्या सॅनिटायझरान तुमचे हात धुवन घेयात. तुमकां कसले पार्सल आयले जाल्यार ते सॅनिटायझर स्प्रे मारून उपरांतूच तें उक्तें करात. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, प्रोटेक्ट युअर लायफ. जोरी तर तुमकां ह्या भिरांकूळ दुयेंसाक फुडो करूंक जाय जाल्यार जण एकल्यान आपल्या जिवाचो कुयदाद करूंक जाय. कोरोना व्हायरस ही पिडा आयज संवसारभर पसरत आसा आनी पिडेक लागून संवसारभर लोक भिरांतीन जियेता, आकांतान जियेता. ही पिडा दिसान दीस पसरत आसा. नुस्त चायना
पूण आमच्या भारतांत आनी आमच्या गोंयांतूय भितर सरली. दीस म्हयने सरोन गेले. आतां आमी जुनाच्या म्हयन्यान आसा. जुनाचो म्हयनो म्हणल्यार शिक्षणीक वर्साचो म्हयनो. आमची भुरगीं तशीच तरणाटी शाळेंत कॉलेजींत शिकूंक वचूंक जाय आसली, पूण शाळा आनी कॉलेजी बंद आसात. ती घरांतूच आसात. आतां सरकारान ऑनलायन शिक्षण सुरू करचें चिंतलां. शिक्षकांक ऑनलायन ट्रेनिंग मेळवलें आनी तांचे उद्देशी आतां ऑनलायन टिचींग सुरू जावचें आसा. हें ऑनलायन टिचींग आमच्या भुरग्यांक सुफळ जातलें वो ना तें फकत काळूच सांगतलो. कारण तें सुफळ जावंक पयले सुवातेर इंटरनेट कनेक्टिविटी ही सुविधा आमच्या भुरग्यांक मेळूंक जाय. गांवांनी इंटरनेट कनेक्टिविटी खूब कमी आसा. तो ह्यो सुविधा थाऱ्या पडल्या बगर म्हाका दिसना हें ऑनलायन टिचींग आमच्या भुरग्यांक सुफळ जातलें म्हणून. ते मेरेन आमी घरांतूच बसुया आनी सुरक्षीत रावुया. शिक्षणा परस भलायकी आमच्या भुरग्यांक अदीक म्हत्वाची. पिडा आमची फाट सोडची ना, घरांत बसून सुरक्षीत रावुया. पिडा आमची फाट सोडची ना, घरांतूच बसून सुरक्षीत रावुया. मोगाल गोंयकारांनो, आयज कोविड-19 हे पिडेक लागून आमी कितली कश्टवतात, कितली भिरांतेन जियेतात ही तुमकां सगळ्यांक बेस बरी खबर आसा. आनी आमी आमच्या जिवाची कशी भाशेन काळजी घेवंक जाय हेवूय तुमकां खबर आसा. आतां पयले सुवातेर कोणेच घरांतले भायर सरचे न्हय. जर तुमकां दिसता आपणाक थंडी जाल्या, जोर येता, खोकली येता, जाल्यार वचोन तुमी तुमच्या फॅमिली डॉक्टराक मेळचें. आनी त्या उपरांत बरो जाय पासून घरांतले भायर सरचे न्हय. आतां सारकी गरजूच जाल्यार घरांतलो भायर सरतना आपल्या तोंडाक मास्क घालून भायर सरचे. आनी जे सुवातेर चड गर्दी जाता, चड लोक आसात, ते सुवातेर वचो नाकात. जितलो तूं भायर वेता तितली दुसऱ्याकूय पिडा लागपाची भिरांत आसता. इश्टानो, आतां तुमी जाणात आमच्या गोंयांत हे पिडेचो आंकडो खंय पावला पळय तो. देखून जितलो तूं तुज्या घरांत रावतलो तितलोच तूं आनी तुजी फामील सुरक्षीत आसतली. देखून घरा रावात, सुरक्षीत रावात. मागता आमकां सगल्यांक देवान राखल्यार पुरो म्हणून. गोंयकारांनो, तुमच्या जिवाची काळजी घेयात. देव बरें करूं. कोरोना व्हायरस हे दुयेंस वाडत आसा आनी कितलोसो लोक मरत आसा. आमच्या गोंयांतूय हे दुयेंस वाडत वता. तरी आसतना आमचे फ्रंटलायन वर्कर्स, चड करून आमचे डॉक्टर्स आनी नर्सी आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना त्या दुयेंसाक सांपडलेल्यांक साल्वार करचे पासत झोत आसा. थोडे फावटी तांकां PPE म्हणजे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट पासून तांकां सारखी मेळना. तरूय आपल्या फॅमिलीचे चिंती नासतना, आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना ती झुजता आनी थोडी फावटी बाबडी आपुणूय ह्या दुयेंसाक बरी पडटा. आमच्या गोंयांतूय पासून हें घडलां. हांव ताका सलाम करता आनी केरीत भाशेन आमच्या दोतोरांक आनी नर्सीक हांव म्हजी मान दाखयता. देव बरें करूं. सोमेस्त म्हज्या गोंयकारांक माये मोगाचो नमस्कार. मोगाच्यानो, आयज कोरोना दुयेंसाक लागून आख्खो संवसारांतलो लोक त्रासान पडला. गोर ना जावन रस्त्यार पडला, काम ना जावन बेकार पडला. आयज हांव चडान चड देव बरो कर म्हणटा. ज्या मनशांनी रस्त्यार आसलेल्या मनशांक उदक तशें जेवण दिलें, थोड्यांनी दुडवांचो आदार करून तांकां आपल्या गांव घरा पावयले. आमच्यान विसरूंक जायना आमच्या दोतोर नर्सींक. तोकूस घेवन तांणी दीस रात आपली ड्युटी करून जायते दुयेंसाक बरें केलें. तशें करीत आसा. तेच परी विसरूंक जायना आमच्या गोवा पुलिसांक. तांणी आपलो जीव रिस्कार घालून आमकां सांबाळलें. मोगाच्यान खूब सांगूंक सोदता, घरान रावात, सेफ रावात, तुमचो घोराबो तशीच तुमची फॅमिलीक सांबाळात. देव बरें करूं. तर तुका थोडी जाली, मोकली बांदली, श्वास घेवंक त्रास जालो जाल्यार वैजकी इलाज बेगीनूच घेवचो. सगळ्यान पयलीं तुका दिलेल्या हेल्पलायन नंबराचो उपयोग करून वैजाक फोन करचो. वैज येवन तुका तपासून तुका जालेल्या पिडे प्रमाणे
तुवें खंय वचूंक जाय कितें करूंक जाय तें सांगतलो अशें केल्यार तूंय सुरक्षीत उरतलो आनी दुसऱ्याकूय सुरक्षीत दवरतलो. जेन्ना लॉकडावन अनाउन्स जालें तेन्ना आमी सगळे घरा लागीं आसले. गोवा पुलीस 24 वरां आपली ड्युटी करताले आमकां सुरक्षीत दवरूंक. आनी जेन्ना लॉकडावन हें एक्सटेंड जालें तेन्ना गोवा पुलिसांनी चिंतलें हाचे वयर कांतारां करून SP सेमी तावारीस, SP सेराफिन डायस, DSP एडविन, PI शरीफ, PSI टायगो, PSI सपना आनी लेडी पुलीस भक्ती हाणें हे मारेकार दुयेंसा वयर कांतारां म्हणून आमकां अवेरनेस हाडले. आनी ते भायर जे भायले वर्कर गोंयांत काम करताले आनी तेच भाशेन जे ट्रक ड्रायव्हर जे लॉकडावनान हेल्ड अप जाल्ले आनी जे रस्त्यावयले भिकारी तांकां ह्याच पुलिसांनी जेवणाची पार्सलां दिली. आनी कितले दीस ह्या पुलिसांनी तांची सेवा केली. एक वॉरियर कशें ताणें आमकां एक बरी देख दिली. हांव गोवा पुलिसाक म्हजो सलाम मारता. देखून हांव तुमचे लागीं मागता मास्क घालात, हात धुयात आनी सोशल डिस्टन्स मेंटेन करात. देव बरें करूं. आयज आमकां बरो सुवेग मेवला ताचो आमी बरे भाशेन उपयोग करुया. मागुया जे तारवार आनी हेर बायलां दिसान काम करतात ताका ताची फॅमिलीक मेळोंक मेळना. मागुया ते बेगीनूच तांच्या गोपान आयल्यार पुरो म्हणून. सो स्टे होम, स्टे सेफ. नमस्कार. ह्या दिसांनी ह्या संवसारान भिरांकूळ पिडा आयल्या आनी ती म्हटल्यार COVID-19. ह्या दिसांनी आमी आमच्या जिवाची काळजी घेवप भोव गरजेची. आनी ती कशे भाशेन घेतलो? आमी घरांतली भायर सरतना आमच्या तोंडाक मास्क घालूनच भायर सरचे. आनी दुसरे म्हटल्यार आमी आमचे सांगाता सॅनिटायझर घेवनूच भोंवचे. आनी घरांतले एकल्याच मनशान गरजेच्यो वस्तू जाय जाल्यार घरांतले भायर सरचे. आनी दुसरे म्हटल्यार म्हजो सलाम त्या मनशांक जांच्यांनी अस्कोतांक जेवणा खाणाचो आनी दुडवांचो आदार केला पळय तांकां. न्हूच फकत सोबे माजार पूण गुप्ती आपलो आदार दिला पळय तांकां. देवान तांचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदांच हो दीस बरो वचचो ना पूण केन्ना एक दीस तरी बरो वयतलो. घरांत रावात आनी तुमच्या फॅमिलीच सांगात सुखान दीस सारात कारण हो वेळ आनी परत मेळचो ना. स्टे होम, स्टे सेफ. मोगाच्यानो COVID-19 ही अशाची पिडा आख्ख्या संवसाराक शिंपडोवन जायत्या जाणांक अडचण जाल्या. ह्या वेळार आमी हाका ताका सरकाराक गुन्यांवकारी करचे सुवातेर आमी आमच्याच हातांनी जाता तितले उपाय जर घेतलेले जाल्यार अदीक बरें जावपाचें. आमची सुरक्षा सरकाराच्या हातांत न्हय पूण आमची सुरक्षा आमच्याच हातांत आसा. देखून आमी गरज जाल्यारूच थोडाक मास्क घालून भायर वचचें, आमचे हात नितळ दवरचे, सॉल्ट वॉटर गॉगल्स घेवन आमचे कुडीचो इम्युन सिस्टम आमी गोट केलेलो जाल्यार गुडे आमी हें दुयेंस आमच्यांनी वाटावंक जाता. आमच्यो इगर्जो आयज बंद जाल्यो पूण देवान आमकां आपल्या काळजाचें दार केन्नाच बंद करूंक ना. खरें म्हणल्यार ही एक संदी आमकां लॉकडावन जावन आमी सगळीं घरांत उरतात. एक फामील कशी आमी सगळीं एकठांय जावन आमच्यांनी तेच करूंक जाता, आमच्यांनी मागणें करूंक जाता आनी सांगातान आमच्यांनी देवा लागीं मागोंक जाता. तर असलेंच आयतें मन घेवन आमी देवा लागीं पावट्टान आनी विस्वासान मागुया. मोग आसूं. Stay home, stay safe and protect yourself. Stay home, stay safe and protect your life. Stay home, stay safe and protect yourself. Stay home, stay safe. सुरक्षित. Stay home, stay safe. Stay home,